आयज आमी जे हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स दिवच्या खातीर तुमकां आपयल्या ते जावन आसा रोमी लिपयेंतले कोंकणीच्यो साबार संस्था. रोमी लिपी कोंकणी वयर काडचे खातीर सुदारप करचे खातीर गोंयांत जायत्यो संस्था आसा. तातूंतल्यो 15 संस्था हांगासर एकठांय जाल्यात आनी एकठांय जावन हांचें कारण इतलेंच की रोमी लिपींतली कोंकणी हिका फावो तो दर्जो इक्वल स्टेटस विथ देवनागरी स्क्रिप्ट कोंकणी दिवंक जाय म्हणून ही आमची चळवळ आसा. आमी गोंयांतल्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक मेळ्ळ्यात. जशे परी सदानंद शेट दणावडे जो BJPचो प्रेजिडेंट जावन आसा, विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेजिडेंट जावन आसा, लुइजीन फालेरो वायस प्रेजिडेंट ऑफ तृणमूल काँग्रेस, गिरीश चोडणकर प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस, सुधीर ढवळीकर लीडर ऑफ महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी, थियोडोर दा कॉस्टा साउथ गोवा लीडर ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स, वाल्मिकी नाईक लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी आनी चर्चिल आलेमा इतल्याय पार्टींक आनी ह्या MLAक आमी मेळ्ळ्या आनी आमचो मेमोरंडम ताका सबमीट केला. ना मेमोरंडम कितें गरज आसा म्हणून की आमचो ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आसा 1986 तातूंत एमेंडमेंट करपाक जाय आनी त्या एमेंडमेंटान अलॉंग वीथ देवनागरी रोमन स्क्रिप्ट तिका इक्वल स्टेटस दिवपाक जाय.